आम्ही चीफ ऑफिसर खूप पहिले आणि खूप ऑफिसरूय पहिले कळलं न्हू. सो म्हाका दिसता हेजी आमचे पालकमंत्री जो आमचो काम करता बऱ्यापैकी पालकमंत्र्यान दोन्ही आमदारान हेची दखल घेवची, मुख्यमंत्र्यान दखल घेवची, यूडी मिनिस्टरान दखल घेवची आणि हेजे एक सूक्ष्म रावचो. आमी हांगा कामां करपाक येयला, आमकां टायमपास करपाचो ना हांगा म्युन्सिपाल्टीन. आमचें कितें आहा प्रामाणीक काम करतले आनी वयतले. आमकां इतलेच हेंच्यांनी न्याय दिवचो. असले चीफ ऑफिसर जे अशें करता तांकां सांगचें की अशें करचें न्हू. आता 3-4 दीस झाले तो एक आमचो मिनिस्टर म्हणून तुमी सगळे नांव जाणा आसतले तो येयला हांगा आमच्या ऑफिसान. तो ऑलरेडी हांगासून ताका सस्पेंड केल्लो आनी म्हाका तेच्या बद्दल कांय खबर ना. तेच्या बद्दल कांय खबर ना म्हटल्यार म्हाका सगळ्या कावन्सिलरांनी कॉल करपाक लागला बाबा तुवें तेका कसो हाडलो काय म्हणून. तेंचेय रायट, कित्याक हांव चेअरपर्सन म्हणून तांकां रायट बाबा कावन्सिलर बाबा म्हाका विचारपाक मातशें. पूण जेन्ना हांवें तांकां सांगलें बाबा म्हाकाच कांय खबर ना, हांव विचारून पळयता म्हणून. जेन्ना विचारून पळयता म्हणल्यार हांवें चीफ ऑफिसराक फोन मारलो. चीफ ऑफिसराक फोन मारलो तर हांवें सांगलें का तुवें ताका हाडला काय म्हणून हांगा. तो म्हणपाक लागलो हय आपूण हाडला ताका. आनी आपणाक म्हणपाक लागलो ह्युमन रायट्सासून फोन येयलो म्हणून आपूण हाडला. आनी हांवें म्हणलें कावन्सिलर बोबडी घालता. हांवें कावन्सिलर बोबडी घालता तांकां म्हणपाक तूं आपणाक हाडून आपणा कडेन उलोवपाक लाय म्हणून आपूण तें कितें सांगता. म्हणल्यार आतां 3 दीस जाले आनी आयज हांवें ताका चीफ ऑफिसराक म्हाज्या कॅबिनीन आपयलो आनी सगळे कावन्सिलरूय हांगा आसलेले. तेन्ना ताका हांवें विचारलें बाबा ताका पयलीं विचारलें हांवें तुवें ज्या मनशाक हाडला ते खंयच्या आदाराचेर हाडला. ना DMAक खबर ना आमच्या स्टाफाक आमच्या म्युन्सिपाल्टीन कोणाक खबर आहा तुवें खंयच्या आदाराचेर हाडला. तो म्हाका इतलेंच सांगता आपणाक ह्युमन रायट्सासून फोन येयलो. आतां फोनाचेर जेन्ना अशीं कामां जाता जाल्यार आनी उरलां न्ही कितें बाबा ह्युमन रायट्सान लेटर केला बा कितें केला कांय ना. तुका जाय ती मनमानी करता, कांय सांगिनासतना करता. लोक आमकां विचारता हांगा कोण कोण NGO ते बायट दिता म्हणल्यार लोकांच्या मनान दिसता कित्याक बाय आमकां कितें तरी मेळटा म्हणून. पूण हांव त्या खातीर आयज ताका हाडलो आनी हांवें ताका विचारलें तेन्ना तो आयकून सगळें उलयलो. तो म्हाका दुसरें सांगता आपणाक तुका हांगासून ट्रान्सफर मारता. आमकां म्हणल्यार ट्रान्सफराचें बीन हांव तुका उलोवंक ना. हांव तुका उलयता तुवें खंयच्या खातीर हाडला. तुवें फोनाचेर हाडूंक शकता आनी तूं सांग इतलें फोनाचेर हाडूंक शकता. वो उठोन गेलो. म्हणल्यार खंय तरी बाबा म्हाका इतलेंच जाय. आमी आतां 2 वर्सां जालीं हांव चेअरपर्सन आसा आनी 2 वर्सां भितर आमची खंय तरी म्युन्सिपाल्टी सारकी बरे भाशेन चलताली. खंय तरी हें अशें जातकूच परत म्युन्सिपाल्टीचें नांव घाणता आनी कावन्सिलाचें नांव घाणता. हांव इतलेंच सांगता बाबा हेचेर कोणी तरी एक्शन घेवची. हांव UD मिनिस्टर विश्वजीत राणेकूय सांगता सराक की बाबा हें अशें कितें घडलां तितून आमचें नांव घाणता, फूल कावन्सिलाचें नांव घाणता. तुमी मातशें हेचेर कितें दखल दिवची आनी तुमी पळयचें. इवन DMAक पासून हांवें फोन मारलो. DMAक हेच्या बद्दल कांय खबर ना. म्हणल्यार सगळे ब्लँक जावन हो आपणाक जाय तें करता जाल्यार जायना न्हू. आमकां खबर आहा म्युन्सिपाल्टीन कितें प्रॉब्लम आहा तो आमी सांगपाचें. तुवें म्हाका सांगपाचें बाबा अशें अशें कितें करुया. हांव तेन्ना सांगता तुका कावन्सिलराक उलया म्हणून. तूं डायरेक्ट डिसिजन घेता जाल्यार आमचो फायदो कितें आहा. तूं कावन्सिलराकूय सांगता बाबा तांकां कळना म्हणल्यार ते जिखोन येयलेले कावन्सिलर मरे. ते रिप्रेझेंट करता आमच्या वॉर्डाक आपणाच्या. म्हणल्यार तुजी मनमानी थंय चलना न्हू. म्हाका तो उलयलो ती पयली स्टायल तेजी आवडोंक ना आनी फर्स्ट टायम आमी आतां 3 कावन्सिलर आमी चीफ ऑफिसर पयले. पूण असो चीफ ऑफिसर रुडली उलयता तो आमी पळोवंक ना. तो आमकां खाली कायदो सांगता, एडमिशन आपणाक लागता आनी आपणाक जाय तें करता. तें चलपाक ना. म्हाका जाल्यार चलोकूच ना. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टर मॉविन सरानूय तेजेर दखल दिवची आनी दोगूय आमदारानूय दखल दिवची. कित्याक नाल्यार फुडारान पळय आमकां 1 वर्स उरला. म्हाका ते 1 वर्स उरला कोण जिखतलो कोण हारतलो तें म्हाका पडलें ना. फुडें कावन्सिलर येता ते तांकांय खंय तरी प्रॉब्लम जावपाक जायना. बरे तरेन म्युन्सिपाल्टी चलपाक जाय जाल्यार खंय तरी सगळ्यांनी मेळोन आमी पळोवपाक जाय बाबा कितें बरें आनी कितें वायट तें. इतलेंच सांगता. म्हाका सांग चेअरपर्सन आनी एक लोकांक मेळपाक खूब त्रास करता. लोकांक पब्लीक सर्वंट आसतना तर लोकांक ती खंय तरी अपॉयंटमेंट दिवपाक स्लिपी मागता. तुमकां कितें खबर आहा. म्हाज्या कडेन एक स्लीप आहा पळय. हांव तुका आतां कितें म्हणटा तेच प्रॉब्लम जाला न्हू. येवचे आनी कंपनीचो भंडार येयल्लो आसा. आमी आमची कामां पळयतले काय हें पळयतले. पूण हें अशें जायनासलें पयलीं. हें पयलीं फावटी जालें आमच्या हितून. जायते आमचे चीफ ऑफिसर तारी सर येवन गेलो, ब्रिजेश आमचो दिपेश येवन गेलो. इवन DMA पासून आमकां बरो हें करता. UD मिनिस्टर आमकां इतलो हें करता मानता बाबा तो आमची इतली कामां करता. आमचे सगळे 3य आमदार आमचो मिनिस्टर बाबा हितून जाल्यार सारको भितूर म्युन्सिपाल्टी कितलेय गोश्टी जाल्यार तोय करून घेता आमकां. पूण जेन्ना अशें तर जाता जाल्यार व्हेरी बॅड. कितपत सारकें जेन्ना पब्लीक सर्वंट ना इट इज रॉंग. पब्लीक येवन वयता परत. अशें येवन आतां तुमी तेजे कडेन बायट दिवपाचें बट तेचें तुमी आयकपाचें. तो कितें म्हणटा तो म्हाका तेजे कडसून आयकपाक वता. ह्युमन रायट्सा फोनाचेर थंय कामां जाता जाल्यार लोकांकूय हांव सांगता तुमी आनी हावस टॅक्स भरपाची लायनी गरज ना. फोनाचेरूच ताका सांग ते हावस टॅक्स सगळे ऑटोमॅटीक भरतले.
अशें घडटा केन्ना फोनाचेर. की लिंडन डिसोजा आमचो LDC आमकां काय प्रॉब्लेम आतां आमचो CEO चीफ ऑफिसर आहा म्हणटा तो एडमिनिस्ट्रेटीव हेड म्हणटा आपूण आनी आपणाच्या हेचेर हाडला आमकां काय प्रॉब्लेम ना. म्हाजें म्हणणें कितें आहा तुमी जर ताका बसोवपाचें आहा न्हू प्रॉपर प्रोसिजर करा कितें एज पर प्रोसिजर कितें आहा तें करा आनी तुमी हाडून बसया. तो आपूण एक्सेप्टेड केल्ले आहा बाबा आपूण तेणी हें केल्या म्हणून फॉर्जरी केल्या हें सगळें केल्या आमी म्युनिसिपल कावन्सील रेजोल्युशन घेवन हें केल्लें आहा आनी इतलें आसतना तो चीफ ऑफिसर आमचो आहा तो म्हणटा आपणाच्या हेतून पडटा आपणाक कितें कोण विचारपी कोण ना म्हणटा जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम काय ना. प्रोसिजर तूं कंप्लीट कर आनी हाडून बसय इतलेंच सांगपाचें आहा. असो आसलेलो लिटनाचो तो फॉर्जरी तिने केली म्हणून सगळ्यांनी तेणी मान्य केलेली मिटिंगी असलो म्हणजे आर्ग्युमेंट्स जाल्ले आनी आमच्या आर्ग्युमेंट अशें जाल्ले आमचे भितरूच कॉन्सिला भितर 2 ग्रूप जाले आमचे हेजे ताका पनिशमेंट ताका दिवपाचें काय ना दिवपाचें लायट पनिशमेंट दिवचें अशें करून ते वोटिंगाक गेल्ले आमचे ते वोटिंगाक थंय आमी ते थोडे कॉन्सिलर आमी तेंच्यांनी अगेन्स्ट वोट केले म्हणजे ताका पनिशमेंट जावपाकूच जाय म्हणून कितें तरी तेजें एक्शन जावपाक जाय म्हणून त्या हेजेर मागीर ताका DMN बसयतालो ते त्या DMN बसयतालो म्हणजे थंय सडनली आतां सिवल काडला आनी ताका हांगा हाडून बसयलें म्युनिसिपालिटीन. आतां हांव कितें म्हणूंक शकता म्हणजे एक घरांत चोरी केली तेणी आनी त्या चोऱ्याक त्याच घरान हाडून परत तुमी बसयता हो म्हाका जाल्यार हें पटना. हें खंय तरी म्हाका ते हेज्या भायर म्हाजे ते हेजे भायर आसा रुलाचे भायर आसा अशें म्हाका दिसता. सो आज आमी रिक्वेस्ट केल्ले CEO बाबा ताका आसा तुजो तुमी DMA ऑफिसान बसया आनी ते पनिशमेंट आहा तें थंय दिया परत म्युनिसिपालिटीन हांगा हाडून ताका आमच्या बसोवं नाका कित्याक हांगा तेणी फ्रॉड केल्लें फाल्यां सगळें हांगा आनी कितें करूंक शकता तो तेजेर वॉच दवरपाक कोण आहा 24 आवर्स काय 8 आहा कितें ड्युटी आहा तेजी ते आमी तेजेर कांय कोण वॉच दवरूंक शकना बाबा तो खंय भोंवता कितें करता तो. जो सस्पेंड आसलो ताका हांगा हाडला सो तेचेर तुमचें रिएक्शन कशें कितें आहा? हेच मॅटराचेर आज म्हाका चॅरपर्सन तांणी म्हाका आपल्या चॅम्बरान आपयलो इन प्रेझन्स ऑफ अदर कावन्सिलर्स आनी म्हाका विचारिल्लें की तूं कितें केलें कशें. सो I called my head clerk and other officials who had actually dealt with the matter. Along with the file, तांकां दाखयली सांगपाक लागलो की तुमकां जें पळय कितें तरी मिसइन्फॉर्मेशन कितें तरी आसा तें हांव तुमकां सांगता कशें कितें तें ताका फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सांगता की ही इज नॉट रिइन्स्टेटेड ही कंटिन्यूज टू बी ऑन सस्पेन्शन बट ओनली हीज स्टेशन ऑफ रिपोर्टिंग सस्पेंड केल्या उपरांत स्टेशन ऑफ रिपोर्टिंग दिवप आसता. This is station of reporting has been changed at his request because there was a request from him. There were 2 successive communications wherein he had invited attention to how the injustice was meted out to him by the Marmagao Municipal Council, enumerating the various facts. The first fact is that which he highlighted prominently that he was suspended somewhere in April 23 and in January 24 he had met with an accident and he had enclosed all his medical reports and all those things and he had requested that due to this medical reason he should not be made to travel too far to Panjim but he should be given a nearby place of reporting station. So accordingly we considered it sympathetically because in successive this thing he had enumerated that he was not paid subsistence allowance since April 2023. So it's heartening. I mean it's first of all injustice on that part. Okay. Then he had enumerated so many court judgments wherein attention was invited of this office as how Supreme Court even Honorable Supreme Court has even taken a serious cognizance of the matter. So we should not, and also he had given there was a mention that he would be considering to approach Honorable Goa State Human Rights Commission. There have been instances in the past wherein such instances were brought before the Honorable Commission. The serious strictures and human rights authorities had come down very heavily
in his matter. So, me being in the administration, I was aware of all those facts, and it is not that when a law is existing, when a law is when the established law is existing, the law of the land has always to be upheld. We should wait for that? Why the person should wait to go to court and then deliver the justice? So the basic fact remains is that we at our level have to consider the case sympathetically, even though it was not, it might not have been considered in the past. It ought to have been. His case is considered now, and his case was changed to not the section in which he was functioning. He was asked to report to the head clerk of the administration department, wherein they get no access to the public or to any, or any other office matter. Secondly, to keep him off the office matter, he was asked not to be given any work. But whether he, sir, Again, I am underlining the suspension. He is still not withdrawn, or still he is not reinstated. Moreover, I have expedited the disciplinary proceedings which were stalled for past 2 years. Apart from this, whatever police complaint and police procedures which are given, that is dealt by those authorities separately. sir, whether but councillors and chairperson saying you have not taken into confidence. See, the administrative head of any municipality is the chief officer. The file did not go for approvals of the chairperson or to that extent. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.